प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नीती आनी शांती खातीर भेटयलोलो साद्या काळाचो 20वो आयतार आनी आयच्या सेवाधर्माचो विशय सायबा म्हाका पाव. ही उतरां जोण एकल्याच्या ओठाचेर कितलेच पावट येतात, कित्याक सगलीं आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी अडचणेक, आकांताक, पिडेक, संकोश्टाक, भिरांतीक आनी कोश्टाक सांपडटा. थोडे मनीस जिविताच्या सगल्या वेळार जावं सुखा वो दुखा, कोश्टा वो खुशालकाये, पिडे वो सुरक्षीत जिविता वेळार देवाक उलो मारतात आनी देवाचेर पातयेवन जियेतात. जाल्यार थोडे देवाचेर विसर घालतात आनी आपणाच्याच बोळाचेर पातयेवन जियेतात. कांय जाण आपल्या लागीं जाता ते प्रयत्न करतात आनी जायना तेन्ना देवाशी धांवून येतात. देव आपल्याक पाठ करतल्यांक पोरो घालिना, पूण चूक वळखून घेवंक संदी दिता. देवाक आमी उलो मारता तेन्ना देव आमचो ताळो आयकता. आमी मागता तें गरजेचें जाल्यार त्याच वेळार देव आमकां दिता. त्या वेळार म्हत्वाचें न्हय जाल्यार गरज तेन्ना आमकां देण्यांनी भरता. आमी मागता तें आमकां बऱ्याक पडचें ना जाल्यार दुसरें आमकां गरजेचें तें फावो करता. एक शिकपी भुरगो आपलें शिकप बरे तरेन करता आनी देवाक उलो मारून परिक्षेक बसता तेन्ना बऱ्या गुणांनी परजळटा. एक तरणाटो आपले गुण देवाचे मोहिमेक वापरून देवाक उलो मारता तेन्ना ताचो फुडार बरो रचून येता. आवय बापूय देवाक उलो मारून आपलें आपोवणें जबाबदारेन जियेतात तेन्ना बरो कुटुंब घडून हाडटात. दर एक वावराडी देवाचेर पातयेवन आपलो वावर इकमतीन करता तेन्ना वावरांत सुफळ जावंक पावता. एके वळीन आमी म्हणोंक जाता, जो कोण देवाचेर पातयेवन जियेता तो जैतिवंत जावंक पावता. आयच्या पयल्या वाचपान यावे देवाची समूर्त पाळीत जाल्यार जुदेव न्हय तीय बी कसलोच भेदभाव नासतना यावे देवाचो आशिर्वाद घेतली म्हूण इजायास प्रवादी कळीत करता. दुसऱ्या वाचपांत बाग्योंत पावलो रोमकारांक बरोवन कशे भाशेन देवाची काकलूत जुदेव न्हय त्या लोकांकूय देवान उक्ती केली ती परगट करता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एका कानाचे अस्तरे तिचो भावार्थ आनी भावार्थाचें थीरपण तपासल्या उपरांत तिचे दुवेक बरी करता. सामारिताना भाशेन जुदेवाक आनी कानाच्या लोकांक पडनासलें. ते एकामेकाक दुस्मान कशे लेखताले, पूण कानाची अस्तरी जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखून घेवन आपलो भावार्थ ताचेर तीर करून फकत जेजूच आपलो आदार आनी बळ म्हूण वळखून घेता. जेजू तिच्या भावार्थाचें थीरपण पळोवन तिचो भावार्थ वाखाणटा आनी तिचे दुवेक पेकोवणी दिता. ह्या नियाळाचो फळ कसो आमच्या जिवितांत देवाचेर पातयेवन जिवंक 3 पावलां मारूया. पयले सुवातेर म्हजी खुशी न्हय पूण देवाची खुशी म्हूण मानून घेवया. जोण एकलो मनीस आपले खुशे प्रमाणे जियेलो जाल्यार सांडटलो, पूण देवाक पयलो जागो दिवन देवाचे खुशेक आयतो रावलो जाल्यार आपल्या जिवितांत जायतें बरेपण अनुभवूंक पावतलो. दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ खोलावया. आमच्या बावतिजमान आमकां भावार्थाचें देणें फावो जालां. जितलो आमी आमचो भावार्थ देवाचेर खोलायता तितली आमी देवाच्या संबंदान वाडत वेता. देवाचेर भावार्थ दवरून आमी जियेता तेन्ना मागो नासतना लेगीत देव आमकां गरजेचें तें फावो त्या वेळार दिता. आनी तिसरे सुवातेर समाजांत नीत शिपडावंक वावरुया. अनित्याड झुजून भ्रश्टाचार सोंपोवन वायट पयसावंक आनी बरेपण शिपडावंक आमी वावुरतल्या तेन्ना संवसारी यात्रा चलोवन स्वर्गी राजाची भुरगीं आमी जावंक पावतल्या. देवान आमकां प्रामाणीकपणाचो आनी स्वताचो रस्तो दाखयला तो चलून ह्या रस्त्यार दुसऱ्यांक हाडुया. आमच्या जिविताचे खंयचेय परिस्थितींत आमी आसूं, आमचें मागणें जावं दी, सायबा म्हाका पाव.